धारगळेत 2 खांबाकडेन प्रस्तावित उड्डाणपुलाचें काम सरकारान बेगोबेग करचें। ह्या वाठारांत दिसान दीस अपघाताचें प्रमाण वाडत आसा। तिठो आशिल्ल्यान अपघाताच्या प्रमाणात सेगीत वाड जायत चल्ल्या। ताका लागून सरकारान जाता तितल्या बेगीन हो प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। उड्डाणपुलाच्या कामाक कळाव करीत जाल्यार मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतांच्या निवासस्थानाचेर धडक मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी लेगीत ह्या वेळार थळाव्यांनी दिली। आम्ही सगळे मिळून काहीतरी करूया। काळजी हा प्रायव्हेट काम करतो देतो म्हाका मी तुमका सरळ सांगता हे कमिटी हेचेर रावो नाका आम्ही एक रावो आणि काम करू। आज दादा झाले मरे बाकीचे आर्टिस्ट करतले रे आम्ही कितें करूया तेंचेर दिला जाता असे म्हणटले हे नाका करू। आमकां जर खरी कळकळ हा जाल्यार सगळ्यांनी मिळून काम करूया। मार्शल धाकटो आसलो त्याच्यापेक्षा आता तेंच्यान तो दिल्लीक प्लॅन धाडलेलो आसा तो सुक्यापणाचो आसा पळय तो प्लॅन दिल्लीक धाडलेलो आसा तो सँक्शन फक्त जावपाक जायो। तर पीडब्ल्यूडी ऑफिसर काय फाटी कन्फर्म केले बाबा कशें कितें आपल्या राज्यांत तर तेणे कितें सांगलें जर गव्हर्नमेंटान जर सँक्शन केलो जाल्यार मार्चच्या पयलींच जावंक शकता नाजाल्यार फुडल्या वर्सा पडटलो हे तुमी करून घेवपाचें। सो आतां आमी कितें करुया सगळे एक जावया आणि तुम्ही पळया कशें कितें फुडें डिसिजन जाता ते सीएमाक मेळपाचें दोगूय आमदारांक घेवन आमी सीएमाक मेळया आणि आमी सांगया बाबा जो सँक्शनाक आहा तो मार्चच्या पयलीं आमकां सँक्शन करून दी लोकसभे इलेक्शनाक जावच्या पयलीं सँक्शन करून दी इतलीच मागणी करपाची। सगळे पेडण्याचे मांद्र्याचे लोक एक जाल्ले तशें आमी सगळ्यांनी आतां जावंक जाय आणि आमी सीएमाच्या घरा वचून तेच्या भायर वचून आंदोलन